भावार्थ एक रोज स्पी शोकती खोरेपोनी ते ओत्मीक दिशेन वेता जेन्ना तूं मागणें कोत्ता आनी तूं म्हणटा आनी तूं आज्ञा पाळटा. तो भावार्थ उतरान शक्तीची आनी ती ओत्मीक दिशेन भायर वेता आनी देवाची शक्ती मेकली करूंक सुरू करता आनी वस्तूक जावंक लागतात. पूण जेन्ना हांव ते तत्व भावार्थाचे शिकोवंक लागलें आनी हांव तें मागप म्हणप आनी करप हातूंत लागू करूंक लागलीं आनी मागोन आनी म्हणोन आनी करून आनी मागोन म्हणोन करून मागोन आनी म्हणोन आनी करून मागोन आनी म्हणोन आनी करून ह्या सुमारान म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा तुमी विसरना जावंक. मागोन आनी म्हणोन आनी करून देवाच्या उतराची व्हडल्यान गोवायकी दिवप जावन आसा एक मजबूत तत्व जो हांव सगळ्या संवसारांत शिकयता. सो तुका समजून मेवता तें कितलें म्हत्वाचें तें आनी न्हय फकत सगळो वेळ तुका कशें दिसता तें उलोवंक जरी ताका एक जागो आसा आनी आमी म्हणना तुजे भावनाक नाकारूंक पूण फकत तुज्या प्रश्नाची खबर करूंक आनी खबर करूंक आनी खबर करून खबर 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 हांव तुका सांगता जर तुका इश्ट आसात आनी ती 10 वर्सां जालीं तुजे प्रश्न विशीं तुजे लागीं खबर करता ती थकल्यान म्हणजे ती तुका सांगना तर हांव तुका सांगता आनी खूब वेळ जालो ती तें आयकोन थकल्यान तर आमी तें थंयच सोडुया. एक वेळ आसलो जेन्ना ही मिनिस्ट्री फकत चालू भावार्थाची आसली म्हणजे तुका खबर आसना कितलें खालतें तें देवान म्हाका तें करूंक आपोवंक तें कितलें खालतें तें तुका सजमोवंक म्हजे लागीं जावचें ना. तें करूंक म्हाका शिकप ना, म्हाका सांगलें तें करूंक म्हाका व्यक्तित्व ना, म्हाका सांगलें तें करूंक म्हाका तालो ना. म्हाका सांगलेलें की हांव एक ओस्तोरी हांवें म्हटलें तेव्हा हांव एक ओस्तोरी ताणें म्हटलें हांव जाणो तर हांव बदल्लीं. म्हाका जिवितान वेगवेगळे भलायकीचे प्रश्न पडल्यात आनी देवान म्हाका कुरार केला. म्हाका कॅन्सर जालो हांव बरी जालीं. 10 वर्सां म्हाका मायग्रेनाची तकली फोडटाली हांव बरी जालीं. आतां जेन्ना हांव म्हणटा हांव बरी जालीं हांव जावंक ना म्हाका अद्भुत अजाप जावंक ना पूण देवान म्हाका तांतलें निवारलें. ताणें म्हाका जाप दीत वाट दाखयलें न्ही तुजो न्हय म्हाका आवडटा जावंक 100रांतलें एक जे अजाप सोदता पूण देव म्हाका जायत्याच गोंड्या सवय वाट दाखयता कित्याक ताका फाय म्हाका अनुभव मेलोंक लोकांक सजमय दिवंक जी ते पोरी करूंक येवजितात. तूं जाणय देव अजापाक कोता तो जिवो आनी बरो आसा आनी सगळ्या परस पयले देवाचेर पात्योन ताणें एक व्हड अजाप करूंक एक व्हड अजाप करूंक. म्हाका छातयेचो कॅन्सर जालो तेन्ना अजाप तें घडलें की तांकां एक ल्हान ट्युमर मेवलो आनी ताणें म्हटलें जर एक बऱ्या बऱ्या दोतोरान तें मॅमोग्राम वाचूंक नासलो तर सुमार एका वर्सान मरपाची आनी तांकां मेवली एक ल्हान ल्हान वस्त पूण तो आसलो एकदम वेगीं वाडटा तसलो कॅन्सर जो खरेंच वेगीं वाडपाचो आनी तो तांकां मेवलो जेन्ना तो ल्हान आसलो आनी जोरी म्हाका सर्जरी करपाची पडली तो म्हज्या लिम्फ ग्लॅन्ड्सांनी पावोंक नासलो. म्हाका कसलोच किमो घेवंक पडोंक ना, म्हाका रेडिएशन घेवंक पडोंक ना. 2 सुमाना प्रवचन चुकलें परत कामाक गेली. केन्नाय जेन्ना तूं कित्याकूय देवाचेर पात येताय चिंती नाका तें तुज्या तोपाल पेटी येतलें म्हूण वो मोलबायलान भायर पडटलें म्हूण. देवा बरोबर चलप म्हणजे केन्नाय तुवें ताका रावचें पडटा बुद्धी मेवक आनी तुवें गरज भावार्थाचें पावल मारूंक तुका सारकें दिसता पळय तें करूंक फुडल्या पावलान. आनी म्हज्यान म्हणो येता की म्हजी भलायकी बरी आसा. हांव डिसेंबराक दोतोराशी वेता आनी तपासणी केली आनी म्हटलें ताणें म्हटलें तुका काळजाचो अटॅक जावचो ना. तो म्हणो तूं तितल्या बरे परिस्थितीन आसाय बरे परिस्थितीन. आनी हें आयकात आमकां सगळ्यांक ह्युमन ग्रोथ हॉर्मोन म्हूण कितें आसा जें तूं जाणटे जायत वेताना उणें जाता. ताणें म्हटलें ताणें पळोवंक नासली एक ओस्तोरी म्हज्या पिरायेची जाची ह्युमन ग्रोथ हॉर्मोन म्हजी इतली उंच आसलेली. ताणें म्हटलें तर ह्याच पासत तूंय जाणटी जायना. हांवें म्हटलें होय आनी सीत करूंक हांवें म्हणचें पडलें म्हजो ह्युमन ग्रोथ हॉर्मोन देवा परस 100% उंच आसा. म्हाका खंय तरी वयल्या वर्गान आसूंक जाय आसलें आमेन. पूण तूं जाणय हांव
हांव म्हजी भुमिका कोत्तां. म्हाका दिसता देव म्हजे लागीं उलयलो 3 वर्सां फाटीं म्हाका व्यायाम करची गरज पडटा, म्हाका घोट रावूंक जाय, म्हाका तें करूंक नाका आसलें. पूण हांव सुवादीन जालीं. म्हाका आवडटा दर दिसा एक अर्दो डझन वयर आयसींग आसलेल्यो चॉकलेट चिप कुकीज खावंक, पूण तें करूंक नेजो. तर तुका भलायकेन बरें आसूंक जाय गरज तुवें थोड्यो वस्तू करूंक, तुवें तुजी भुमिका करूंक जाय. मागणें कर, पूण तुवें आजुनूय करूंक जाय जें तूं चिंताय देव तुका कर म्हूण सांगता तें. पूण हालींच म्हजो एक पाटलो विशय आसलो आनी असले विशय आयऱ्यान पयऱ्यान म्हजे थंय जाल्यात म्हूण तो जावं नियाल करून तें थारायता. पूण तूं जाणें हांव हे म्हाज्या रोजारांनी मील चोरलेली आसा मोचे घालून जे इतली सगळ्योत वर्सां हांवें मूर्ख जावन वापुरलें. म्हणजे म्हाका फकत तुमकां सांगूंक जाय, आतां हांव पळयता हे 5 इंचांचे घातलेले म्हणटा हांव म्हणटा हांव तुमच्या कामान मेंतेर जायना, तुज्यान जाय तें घालूंक जाता. पूण हांव तुमकां फकत सांगता तुमी बऱ्यान चेरूल तूं जाणय हांवें हे लोकां परस अदिकूच वापुरले आसात, कारण असले परिस्थितीन खूब पावटी आसली. ते एकूच पावटी इगोर्जेक वा कसले कामाक घालपाक नासले आनी अशेंच दिसपटी घालून म्हज्या कोंड्यांची कांय बारीक हाडांक मार लागलो. देखून फाटल्या म्हयन्याक म्हाका पाटीक लागून कांय त्रास जाले. पयली वस्तू मिलाग्री पासत मागताय आनी पूण तितल्या म्हणसर हांव देवाचें आयकता आनी हांव म्हजी भुमिका करता आनी हांव बरें देवा म्हाका गमलें तुजा न्हय. दोतोरान म्हाका घरा व्यायाम करूंक सांगल्यो म्हजे पाटीच्यो 3 दील दवरच्याक. तर हांव कोत्ता ना, हांव त्यो केन्ना कोत्ती. हांव आकांताक पडटोस ताणें म्हणूंक ना गरज तेन्ना, ताणें म्हटलें सगळ्या वेळाक कर. ते परी तुजा न्हय हांव वस्तू पळयता ज्यो हांव करिनासल्यो, ज्यो घोडेक हांवें केल्ल्यो म्हजी भुमिका, तर हांव ह्यो परिस्थिती आसची नासली. पूण 3 सुमाना पाटी हांव नकलो म्हज्यान हांगा उबें रावंक जातालें. तर खरें सांगून म्हाका एक इगोर्जेन प्रवाचन प्रोग्राम नूल करचो पडलो आनी फाटल्या 30 वर्सां फकत 2 फावटी हांवें म्हजो प्रोग्राम नूल करचो पडलो. पूण एक मात हें हांवें म्हजो भावार दवरला. हांव मागता आनी हांव म्हणटा आनी हांव दर ल्हान वस्त करून चिंता जी हांव चिंता देवाक म्हाका कर म्हूण सांगता आनी मागणें करीत आनी म्हणीत. आनी देवय तुका सांगपाचो सांग तुजी पाट कशी आसा. वय पाट आजुनूय दुखता, पूण हांव सोत मानता देव वावरता ती बरी जातली. देखून म्हाका पाटीक इंजेक्शन पासून घेवची पडलेली, पूण बरी खबर ही आयज फाटल्या 4 सुमानांकीन ती चड बरी आसा. तर आनी हांव हें तुमकां कित्याक सांगता, कित्याक म्हाका जाय तुमकां गमोवंक की सगल्यांक त्रास आसतात म्हूण. आमी मिनिस्ट्रीन आसात म्हूण कोरस आनी हालेलुया कांतार म्हणून कोंपाचेर उफेनात, म्हणजे आमचे विरोधी आसात तुजा न्हय. पूण ह्या सगल्या मदें तूं मागणें करीत आसाय, तूं म्हणत आसा, तूं सोदिना, तूं तुजो भावार सोदिना, तूं तोच दवरता, तूं दवरता आनी तुका सहयोग मेवतलो. तुका सहयोग मेवतलो. 10 वर्सांक मायग्रेना पासत म्हजी तकली फोडटाली आनी पयल्या 10 वर्सांक हांवें ही मिनिस्ट्री सुरू केली आनी म्हजी आतां तकली फोडिना. फाटल्या 20 वर्सांक ती फोडूंक ना. पूण म्हजो भावार सांबाळूंक म्हाका जाय तें करचें पडलें आनी भावार्थान रावोंक आनी बरी गोवायकी दिवप. आनी हाची म्हणून हांवें तें सदांच सारकें केल्लें. म्हणजे तेन्ना हांव गुणगुणान आनी तारकार करीत आनी रागान बरोवन घुस्पोनान दुबावी जावन आनी कांय रांदीन आसतना रडटाली आनी खंयची उवेली मारून दवरवेली हांव मिनिस्ट्री सोडटाली. पूण हांवें फकत सांगूंक सोदता हांव तुका एक नमुनो कसो जाता. तुका सांगूं की देव खोशी जायना, तें देवाक मानना आनी तो फकत स्पोश म्हणटा केन्नाय तूं ओगी रावन म्हाका सोत मानताय तसो वागतलो. आमेन. आतां वेळ आसा तुवें बसून देवाक सांगूंक तुका कशें दिसता तें, पूण तें करूंक तुका 2 वा 3 मिनीट लागतले आनी मागीर गरज तुवें परत देवाच्या उतरार वचोंक. देवाच्या उतरार म्हणजे बायबलीन जायत्यो काणयो आसात लोकाच्यो जांणी भावार्थान वस्तू केल्यो. भावार्थान म्हणजे थोड्यो आत्व्योच वस्तू. आबेलान भावार्थार आपले बोरांतलें दान हाडलें. नोआन एक आर्क बांदलें भावार्थान. खरेंच तो नकलो आसलो. पावस कितें तो ताका वोडें कित्याक जाय आसलें. आब्राहाम घर सोडून गेलो आनी देवाच्या उतराक पाल दिलो आनी देवान ताका सांगूंक पर्याय ना तो खंय वता. तो ताणें फकत म्हणलें तूं सगळें सोडून वच आनी तूं खंय वचोंक जाय तो हांव तुका सांगतलो, तूं भायर सोदतोस. आनी बायबल म्हणटा हेब्रांक 11 की तो गेलो नकलो आसतना खंय वेचो तो न्हय म्हूण ताणें ताची तकली बेजार केली ना, खंयच वेचो हाचे वयर. बरें देवा
रात जाली, म्हाका दिसता हांवें म्हजो तोंबू हांगा लायल्यार बरो, हांगा न्हिदल्यार सोकलीं उठोन वोकार वचोया. जुझेआन फॉर्माले ताचे आडां भासायलेल्या जमनीर वोरोंकारांक 400 वर्सांक तो इस्रायल लोक इजिप्टाक गुलाम आसले. जुझेक दिसले की तांकां देवान भास दिल्ली की तांकां तो थंयचे काडटलो म्हूण आनी भासायलेल्या जमनी तांकां बिराद करूंक मेवतले. आनी ताका इतली खात्री आसली की थंय मत्ताना. ताणें म्हटलें बरें, आजुनूय तें जावंक ना, पूण हांव मात्ता तें जातलें. आनी हांव तुमकां सांगता, पिगलेचे पिगलेक म्हजी आडां धांवरात आनी तूं इजिप्टाक सोटोस तूं म्हाका थंयचे सांगाता व्हरात. आनी 400 वर्सां उपरांत ताणें इजिप्ट सोडटोस मोइसेसाने इस्रायली लोकांन जोजेची आडां आपल्या सांगाता थंयची भायर काडलीं. हाका म्हणटात सोडून दिवना. आमेन. ताणें आजून सोट मारलें, जरी ताणें आपल्या जिवितान तें पळोवंक नासलें तरीय ताणें तें सोत मारलें. आतां हांव तुका कितें सांगू? तुवें देवाचें सोत मारल्यार बरें, जरी तूं तुका मेवोंक ना जाल्यार, आनी तोरूय तुजें जिवीत जियोंक दुबावान भरोन आनी नाकानीत आनी अनभावार्थान सगलो वेल कोडू चिंतप आनी निराशी जावप. कित्याक भावार्थ तुका शिमेर नासतना खोशी करता. भावार्थ तुका ह्या जलोन काबार जावपी संवसारांत फकत थोडो भोव विसोय दिता. अब्राम आनी सेराक एक भुरगें जल्मलें आनी जर तूं तें वाचून पळयशी तर थंय म्हटलां ती भुरग्याक जल्म दितले पिराये वयर आसली. आनी अब्राहम बायबल म्हणटा मेल्या भाशेन आसलो. थंय अशेंच म्हटलां. आयज हांवें तें वाचून पळयलां. थंय म्हटलां तो मेल्या भाशेनूच आसलो. तर हांगा आसा एक दादलो मेल्या भाशेन आसलो आनी एक जाणटी अस्तोरी जिची पिराय बरीच मुखार पावलेली. म्हणजे हें निबेल सोद पळोवया. आनी तिणें भावार्थान गोर्ब घेतलेल्या भुरग्याक जल्म हाडलो. तें भासायलेलें भुरगें आसलें. आनी म्हाका तुका कितें सांगून दे, तुज्या आशा सोडिनाय तर तुवेंय कित्याक जल्म दितलो. हें आयकलां? तुमी कांय जाणां गोरबेत आसाय की सोपान आनी दृश्टी घेवन देवाची. तूं अपेक्षेक गोरबेत आसाय. तुज्या भितर कितें आसा, तुका जाय देवान तुजो उपयोग करूंक, आनी कांयच चलो ना अशें दिसता. कांयच जालो ना, कांयच जायना. तुजे सगळे इश्ट तुजे विरुद्ध आसा, तुजी फामील तुजे विरुद्ध आसा, पूण हांव सांगता देव तुजे सांगाता आसा. आनी तो कोणाक पळयता जो सोडून दिवपाचो न्हय. तो पळयता कोण तरी आपले सोत मानतलो गाय म्हूण. लोक म्हाका सगलो वेन विचारता. हांव आसली थंय हांगा आतां हांव जें कोत्ता तो अंतर कसो लागलो गाय म्हूण. आनी हांव तुज्या सांगता देव आनी हांव वोसाक थोडे बावटी बसलीं आनी हांव फकत उलोयलीं आनी खंय सुरवात केली आनी कितें भोगलां तें. आनी तें पोन्ने वळन जोडलेले तयार आसोन आनी फावो तितें दुरू ना जोईन हॉटेलान रावपाक. आनी मॅकडॉनल्ड्साच्या पार्किंग जाग्यार रावन मातशी जॅम काडून आमकां घरा वचोंक सयोग मेलोंक प्रवचून जातोस. मागीर तो सगळो वेळ मूर्ख लोक आसा जी निड्डूकायेन बोल्यान कित्याक शेकी तुजें बरें मोतर चलोवं येता म्हूण. लोकांक जाय तुजे कडेन आसा पळय तें, पूण तांकां नाका तूं आसाय थंय आसोंक. आमेन. इस्रायल लोकांक भावार्थान तांबडो समंदर पार केलो. मोइसेसान भावार्थान फायरोचें घर सोडलें. ताणें आरामाचो पालस सोडली. भावार्थान कित्याक ताका जाय आसलें आपल्या लोकांक साल्वार करूंक. आपल्या लोकांक ताणें विचून काडलें एक जिवीत जंय ताका सैमीक उणें आनी ओतमीक ओगलें मेवपाचें. हांव चिंता किमती बरो लोक जो अमेरिकेक सोडून मिसावाच्या गांवांनी वचून जियेता 35 वर्सांक. सांगूंक नजो तसले परिस्थितीन आनी कसो भोव थोडो लोक तांकां तेंको दिता वो तांकां पळयता वो तांकां दिनवासनीचे कार्ड पासून धाडटा जाल्यार. पूण हांव तुका सांगता देव जाणो ती खंय आसात ती. आनी जर तुजेर विरोध आसा थंयसर तूं आसल्यार पूण तूं आसाय कित्याक तें सोत मानताय देवाक जाय तूं थंय आसोक म्हूण. कोडीक दुसरो लोक नकलो तूं थंय आसाय म्हूण, पूण देव जाणो. आयकतात म्हजें? देव जाणो. आनी तो तुजो भावात पळयता आनी तुजी उतरां आयकता आनी तो एकदम थोडें बरें वागप पळयता.
आमी भावार्थान साल्वार जालीं हाचो दुबाव ना, आमकां सगल्यांक मेवता. पूण म्हाका आवडटा जे पावलून गॅलेस्कारांक म्हटलें तें. पयल्या 3 वर्सांनी 3ऱ्या आवयसोनान तो म्हणटा, पवित्र आत्मो तुका भावार्थान मेळलो तर तूं कोडीच्या कर्तव्यांनी सारको जावंक सोदताय. तो तांकां तेच बरी सांगूंक सोदी तांकां साल्वार केला तसो. तेच भाशेन तूं जिवंक पावलो तो सादो भुरग्याचो भावार्थ. पूण पोले क्रिस्तान विस्वास ठेवपी म्हूण आमकां आनीक एक पार देलांचो आसा. आमकां काळजाचे तोले आसात. आमच्या काळजाच्या वस्तू समजोंक जाता ज्यो तुज्या तकलेन समजोंक जावच्यो ना. म्हाका अदिकूच हो ग्रंथ आवडटा. हेब्रोवांक 11:3 जो म्हणटा, आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. आतां हांव चिंता भावार्थान आमच्यान सजमोंक जाता त्यो वस्तू ज्यो आमच्या तकलेन केन्नाच सजमोंक जायना जाल्यार आमकां घुसपोंक गरज ना. आमकां चिंतेत जावंक गरज ना. आमकां सगलो वेळ उचाबोल जावची गरज ना. कित्याक भावार्थान आनी म्हणटात, हांव नकलो देव कितें कोत्ता तें म्हज्यान तें सांगूंक सुटावे करिनाचो. पूण हांव जाणो देव वावुरता म्हूण. आनी हांव जाणो तें कशें दिसता तें. पूण हांव हेंवूय जाणो ताचो शेवट कसो जातलो तो. बायबल रोमकारांक म्हणना की एक कालाचो वेळ आसतलो जी आमी मारूंक वतले मेंढरे कशें दिसतात. पूण हे सगळे सोडून तूं क्रिस्ता विशीं अदिकूच जैतिवंत आसा जो तुजो मोग कोत्ता. आनी गरज ना म्हाका लोकांक समजून दिवंक कित्याक जर हांव देवाचेर विस्वास दवरता तें कित्याक जावंक ना. हांव नकलो. देवा कडेन टायम टेबल आसा आनी तो तें म्हजे लागीं भासाभास करिना. हांव फकत इतलेंच जाणो, हांव मागता आनी म्हणटा आनी कोत्ता. हांव म्हजे लागीं घडटा तें कोत्तलो आनी देव म्हाका कर म्हूण सांगता तें कोत्तलो. आनी ताचो परिणाम कितेंय जाता तो ताचेर आसा. जर हांव मोत्ता देवाचेर विस्वास दवरूंक आजुनूय म्हाका तें मेलोंक ना तर हांव देवाचेर विस्वास दवरून मोत्तेली. कोणें पूण आयज रात्री हाची सोजमणी काडलेल्या पुरो वय देवा हांव हें आनीक एक सुमान रावतां. चलात आतां. ना, तुवें रावजी जावची गरज ना. हांव तयार आसा देवाक कितलोय वेळ लागलो जाल्यार. आनी जर हांवें तरूय कांयच पळोवंक ना हांव तयार आसा. म्हणजे भावार्थ एक व्हड वस्त. 3ऱ्या भागांक एक मनीस बरो जालो जेजूच्या नांवान. रोमकारांक आनी भावार्थान जियेतात. रोमकारांक तरी हातूंत भावार्थान आमकां नीट मेवल्या. सो तुमी नकलोत नीट मेवलें म्हणजे कितें तें म्हणजे तुवें पाप करूंक ना तशें जावप. आमकां क्रिस्तान नीट दिल्या. आमचो हिशोब सारको आसा. सगलें रीण फारीक केलां. देवा थंय आमी सारकीं आसात. आमी रिणान ना. आमी आनी कितेंच केन्ना देवाक रिणान ना. भावार्थान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमच्यान अपेक्षा धरूं येता मुखार बऱ्यो वस्तू पळोवंक. तुजे लागीं कांयच ना जातूच भरपूर आसपाचे दीस मुखार पळय. तूं दुयेंत आसता तुजे भलायकी मुखार पळोवंक जाता. जेन्ना तूं एकसुरें आसता तुज्यान बरी सोयरीगतीची वाट पळोवं येता. भावार्थान आमी पळयतात बऱ्यो वस्तूंक. दर दिसा तुज्या जिवितांत तुवें म्हणूंक जाय, आयज हांव कितें बरें जातलें म्हूण अपेक्षा दवरता. आयज कितें बरें जातलें म्हूण हांव अपेक्षा दवरता. हांव तुका सांगता ते भाशेन उलयतोच आख्ख्या इफेनाक राग येता. कितल्यो बऱ्यो वस्तू भावार्थान लोक व्हड वस्तू करता. भावार्थान जाय नासलेल्यो वस्तू. भावार्थ तुका हुस्क्यांतलो निवारता. फिलिपकारांक 4:6 म्हणटा, कसलेच हुस्के काडिनाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी गरज तितलें देवाक कोलीत कोर मागून आनी म्हणून. तुमच्यो गरजो देवाक कोलीत कोरात आनी देवाची शांती जी सोजमूंक कठीण जाता. हेब्रावांक 4. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी सोमादाच्या देशांत भितर सोदता. कोलास्कारांक 1:4 हातून बायबल कितें म्हणटा भावार्था विशीं हें म्हाका आवडटा. भावार्थ जावन आसा बागावप. बागावप मनशाच्या पुऱ्या व्यक्तित्वाचे देवाचेर आसन पुराय विस्वास आनी भावार्थ ताच्या शक्तीचेर, बुद्धीचेर आनी बऱ्यापणाचेर. हांव तुमकां सांगता देवा लागीं शक्ती आसा तुका आदार दिवंक.
ताका बुद्धी आसा जाण जावंक कितें करूंक आनी तो ते बरे भाशेन कोतलो तुका ते फावो जावं वो नाका तुवें फकत ताचेर विस्वास दवरूंक जाय सर तूं थकला आनी निराशी जावन हुस्कोत जाला आयज रात्री तुज्यान तें बदलूंक जाता तूं म्हूण ते वेगळी जावचें ना एंड्रू मोरीन बरयलें हांव जायतेंच वाचतां ताचे लागीं वेगवेगळे पुस्तक आसात आनी तो म्हज्या आवडीचो तो खरोच सादो बरयणार म्हाका वाचूंक तो संपो लागता थियोलॉजीन बरयलें हांवें साबार पुस्तक वाचूंक तोचवीत केला पूण कोटा म्हाका सजमोनी मेळोंक ना हांव फकत म्हणजे हांव जाण हुशार लोक आसा ते सजमूंक पूण तें हांव तांतली न्हय तर म्हाका तो आवडटा कारण तो सारको सादो आनी हांगा तो खबर करता वेगवेगळ्या मनशाची हातली एक काणी हांव घोडयेक तुमकां फाल्यां वाचून सोदतली पूण एक दादलो कॅनन बॅटर्सबी नांवाचो जो 1873 वर्सा जियेतालो आनी ताणें म्हटलें तो एका कन्वेन्शनाक गेलो ऑक्सफर्ड कन्वेन्शन नांवान 1873 वर्सा ताका थंय थावें जालें की ताका एक नवो आनी खेरीत आशिर्वाद मेळलो जो ह्या आदीं तो नकलो आसलो तो ताणें म्हटलें 25 वर्सां अदीकूच तो अवेंजलाचो एक पोरगोटपी म्हूण बरी तोकूच घेतालो आनी ताच्या बरोवपी उदेशी चडूच विश्वासी देवा थंय संबोध जोडूंक पूण तो सदांच उंचाबोल आसलो जाणो जावं की पाप ताचेर जोयत व्हरोंक सोदीत म्हूण देवाक नाका आमी सदांच कित्याचेर उच्चांबोल जाल्ले कितें पूण चलना जे तरेन तें चलोंक जाय आसलें जर तूं उचांबोल आनी निराशी आनी तुका शांती ना आनी आनंद ना आनी तूं गुन्हेकारी जाताय देवा सवे सारको रावच्या बदलेक म्हज्यान हें तुका सांगूं येता की तूं कितें पूण वायट आसा जर सगलो वेळ तुका हे भाशेन दिसता तुका नाका फकत तुजो भावार्थ उजार करूंक वस्तूंक लागून देवाचेर विस्वास दवरूंक म्हाका उगडास आसा जेन्ना देवान म्हजें काळजान सांगलें सर खरेंच तुका तुजो भावार्थ कसल्या व्हड कामाक उजार करूंक जाय तर जाल्यार तो उजार कर गुन्यांव मेकलेस योंक कारण तुवें सोत मानशाक की तुवें चूक करतोस सो तुजें काली सारकें आसा आनी तूं खरोच त्या विशीं माफी मागता त्यो तुका फकत बॉक्सांनी दिवचो ना पण तूं तुज्या भितर वावुरतलो आनी तुका बदलूंक आदार दितलो आनी ते परी वागपाचें बंद करतलो ताका भावार्थ लागता जायत्याच भावार्थाची गरज तुका आनंद मेळोंक जेन्ना खरेंच तुजे खोशी जावंक कांयच ना शांती प्राप्त करूंक खूब भावार्थाची गरज जेन्ना तुका दिसता तुजे भोंवतणी सगळें कोसलता म्हूण तुजो भावार्थ उजार करी नाका फकत हें नवें आनी तें नवें हाडूंक आनी नोकरेन वाड तो एक ल्हान दरचो भावार्थ उजार करूंक गरज आमी आमचो भावार्थ उजार करूंक उबी रावपाक जावंक तसली मनशां जी देवाक जाय आमी जालेली एक संवसारांत जाका गरज क्रिस्ताक पळोवंक क्रिस्तान म्हटलें तो सदांच त्रास भोगी लांब कानी ल्हान कोत्ता तो ह्या कॉन्फरन्साक गेलो आनी आयकलो एक दादलो उलयलो जे भाशेन आयज राती एक अस्तरेक आयकताय आनी तो मनीस भावार्थाच्या समाधानाची खबर करी आनी देवान ह्या बऱ्या क्रिस्तांव मनशाचे दोळे उकोडले पळोवंक ताका त्रास काडची गरज नासली म्हूण मागता आयज रात्री कोणाक पूण ह्या सुवातेर अशें घडोवंक तुजे त्रास केदीन सोमचे ना तुवें ते देवाक दिल्या बगर आनी सॉरी तुका दिसता तुज्यान तें करी नेजो म्हूण जाल्यार हांव तुका आमंत्रण दिता पर्वता भोंवतणी आनीक 100 पावती वच आनी फुडल्या वर्सा परत येवंक भावार्थ जावन आसा भागावप मनशाच्या पुऱ्या व्यक्तीची देवाचेर आसन पुराय विस्वास आनी भावार्थ ताच्या शक्तीचेर बुद्धीचेर आनी बऱ्यापणाचेर भावार्थ तुजो कांय भाग देवाचेर भागावप न्हय पूण तुमी सगळोच देवाचेर भागावप भावार्थ न्हय देवाचेर विस्वास दवरूंक तुज्या सोडवणी खातीर पूण मागीर तुज्या भुरग्यांक देवाचेर विस्वास तूं सोडिना तो न्हय फकत देवाचेर विस्वास दवरूंक तुजी पातकां बोगसून पूण तुज्या सांगात्याक आनी काजाराक विस्वासान दवरिनासतना तुज्यून विचून काडी नेजो आनी सांगता म्हणजे हेंच आमी करतात ह्याच खातीर देवाचेर विस्वास दवरतलो पूण हें देवाची तकली वयर आसत आनी देखून हांवेंच तें सांबाळल्यार बरें आमी तें जाणो जावन चिंतिनात पूण आमी खरेंच तें म्हणटात सारकें न्हय ताणें म्हटलें हांव ते रात्री शिकलो हांवें क्रिस्ताच्या उतरार पात येवंक सर कोणाच्यान 1873 वर्सां हें शिकोवंक जाता आमच्यान तें आयज राती शिकोवंक जाता हांव शिकलो की हांवें क्रिस्ताच्या उतरार पात येवंक जाय म्हूण आमी हें वाचपाचें बंद करूंक जाय आनी मागीर सोत न्हय जाल्या परी वागूंक जाय आमेन ताणें म्हटलें हांव शिकलो हें हांवें चिंती नासतना मानूंक जाय म्हूण
क्रिस्ताक ताच्या उतरार थीर राव आनी तो म्हणटा ते सोत मान चिंती नासतना. आतां 8 वर्सां जालीं म्हाका ह्या म्हज्या आशिर्वादाची सोजमोनी मेल्या आनी म्हज्यान म्हणून हेजो एक किनभर वेल हांवें विस्वास दवरूंक ना म्हूण कित्याक हांवें दवरला. पूण म्हज्यान म्हणून येता आनी हें आवडटा म्हाज्यान म्हणून येता जेन्ना पोरयान हांवें देवाचेर विस्वास दवरला ताणें म्हाका राखला. तो विस्वाशी आसा. पोरे देवाचें उतर म्हणटा हेब्रावांक 11:6 भावार्था विने कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना कित्याक देवाशी वेतोली देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. हांव सोत मानता भावार्थ आसतना पुरायेन जिवीत जिवंक जायना जे देवान आमकां जोन एकठांय निर्मिलां. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिता, गरिबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.